नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव सुमिता कुंकळकार। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स। आमच्या पोटाचो प्रस्न आशिल्ल्यान आमी रस्त्यार देऊन मिनाची येरादारी आड जावपी विरोध मोडटले। वेदांताच्या कामगारांची शिटकावणी। खण बंद पडपाक जायना म्हूण घेतले मुख्यमंत्री आनी राज्यपालांची भेट, सांगतात कामगार। कळंगूट दर्यादेगेर मुंबईच्या पर्यटकांचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात 6 जाणांक अटक। 6 जाणांक सुनायल्या 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त। फुडलो तपास सुरू। रेवड्या बार्देश पंचायतीच्या MRF शेडीक लागलो उजो। उज्यात वाचनालयातल्या सामानाचेर लासून गोबर। उजो पालोवपी दळान हाडलो उजो नियंत्रणात। उजो लागपाचे कारण मात अस्पश्ट। साश्टीवाडो बोड्ड्या वाठारांत मुख्य रस्त्याचेर एक बिबटो कारीक आपटल्ल्यान घडलो अपघात। बिबटो जखमी, गाडयेचेय जाले लुकसाण। सोळाव्या वित्त आयोगाकडेन सरकार करतलो 28,000 कोटींची मागणी। तयारेचो नियाळ घेतले उपरांत मुख्यमंत्र्यान दिली म्हायती। सोळाव्या शेंकड्यांतले डॉक्युमेंट, मॅगझिन्स तशेंच पुस्तकांचे आतां डिजिटायझेशन करपाचें काम सेंट्रल लायब्ररीन घेतला हातांत। आतां मेरेन 16 लाख पानांचें केलां डिजिटायझेशन। सहाय्यक ग्रंथपाल सुलक्षा कोळमुळेची म्हायती। आता पळयात खबरो विस्तारान। आमच्या पोटाचो प्रस्न आशिल्ल्यान आमी लेगीत रस्त्याचेर देऊन मिनाची येरादारीक जावपी विरोध मोडून काडटले, अशी शिटकावणी वेदांताच्या कामगारांनी दिल्या। खण बंद पडपाक जायना म्हूण मुख्यमंत्र्या सयत राज्यपालांक मेळटले, अशेंय कामगारांनी स्पश्ट केलां। विरोध करपी रमेश गावस हांचेरूय कामगारांनी फोग काडलो। दिवचले मिनाचे येरादारीचो प्रश्न तापिल्ल्यान वेदांताचे कामगार आतां चलबिचल जाले। मिनाचे येरादारीक विरोध जायत रावलो जाल्यार आमी संकटात येतले, आमचेर घरा बसपाची पाळी येतली असो भंय कामगारां मदीं पातळ्ळा। ते फाटभुंयेर शुक्रारा राती कामगारांनी पत्रकार परिशद घेवन मिनाचे येरादारीक विरोध करपी लोकांचो निशेध केलो। की खंयचे पातळीर वचपाक टायम लागचो ना। समज जर तुमकां दिसता की बाबा हो रातचो ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचो, आयज म्हाका एक कळना रमेश गांवसाचें कसलें काम आहा, रमेश गांवस खंयसर आहा, रमेश गांवसाक कितें इफेक्ट आहा, रमेश गांवस कित्याक आयज थंय मिटिंगेक पावलो, रमेश गांवसाचें कितें आहा, थंय कितके लोकल मनीस आसले आनी कितके भायले मनीस आसले। जो ट्रान्सपोर्ट हाडोवपाक कितके लोकल आसले, कितके भायले आसले। रमेश गांवसानूय समजून घेवपाक जाय की बाबा कितें करता तें वेवस्थीत कर। लॉ एंड ऑर्डर समज जर तुमी हातीन घेवंक शकता जाल्यार आमकां टायम लागचो ना ते घेवपाक। हांव एकूच शिटकावणी दिता की समज हो ट्रान्सपोर्ट बंद जाता जाल्यार म्हाका सगळे कामगारांक घेवन रस्त्यार येवचो पडटलो। फंडामेंटल रायट हांव मानता, पूण फंडामेंटल रायट समज जर आसा जाल्यार तो सगळ्यांक आहा। आमचो लायव्हलीहूड चलोंक जाय। आमचो समज जर लायव्हलीहूड चलना जाल्यार ताका फंडामेंटल रायट म्हणिना। आनी हांव एक सांगता, हांव ह्या 2 दिसांक CMाकूय मेळटलो, दोनी MLAकूय मेळटलो। वेळ पडल्यार आमी गव्हर्नराकूय वयतले, गव्हर्नरा कडेन आमी वयतले। कित्याक ही EC आहा पळय ही सेंटर गव्हर्नमेंटान दिल्या आनी कायदेशीर दिल्या। ही कायदेशीर मेळयली आमकां परमिशन आहा, हांगासर कांय भेदभाव ना। कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धेश परब हांणी तर रमेश गांवस हांचेर तिडक काडली। कांयच जातलो हे भायले येवन भितून मेत्यार जाता आनी हो इश्यू व्हडलो क्रिएट करता। ट्रान्सपोर्ट करपाचो तरी कसो सोल्युशन आहा न्हू तेका, डायरेक्ट बंद करता। बाकीचे कामगारां जर रातचे त्रास जाता म्हणटा, रेल्वे चलता, एअरपोर्ट चलता, सायडीक घरां हायवेचेर, ते लोक रावना, तांकांच त्रास जाता। हेजेर रमेश गांवस आतां जो उलयला पळय येवन थंयसर हे कायदेशीर ना, हें ना, तें ना, हे जे सगळे लोक आहा ते घरचे बायल, बाकीचे चेडवां, भुरगीं, नातरां बतरां सगळीं गव्हर्नमेंटान कामाक आहा, हेची घरां भरलेलीं आहा।
आयज गव्हर्मेंटा कडेन आमी गेले कामाक जाल्यार आमकां काम ना म्हणटा. प्रायवेटाक जर चालू केला गव्हर्मेंटान एक कोण तरी पोट भरता जाल्यार आमी फाल्यां जर बंद जाल्यार आमी कितें करपाचें? रमेश गांवसाच्या घरा वचून बसपाचें? हे कित्याक उलोवंक तिडकी येता पोट तिडक. आमकां जी मायन बंद आसली 12 जून आयज खंयसर तरी चालू जाल्या. फुडें दुसऱ्यो खंयच्यो मायनी चालू करूंक सुद्दां भियातले. रमेश गांवसाचें घर भरलेलें आहा आनी आमचें घर खाली जाल्लेलें आहा. आमी सगळे कामगार बायल भुरग्यांक घेवन रमेश गांवसाच्या घरा बसतले. तो आमचेर कितें जर एक्शन जाली कंपनी जाल्यार रमेश गांवसाच्या घरा वचून बसतले आमी. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कळंगूट दर्यादेगेर मुंबईच्या पर्यटकांचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात आता मेरेन प्लॅनेट गोवा शेकाच्या 6 कर्मचाऱ्यांक अटक केल्या. ह्या अटक केल्ल्या 6 जाणांक शेनवारा म्हापशेच्या JMFC कोर्टात हाजीर केल्ले. कोर्टान तांकां 5 दिसांची पुलीस पंखणीची ख्यास्त सुनायल्या. कळंगूट पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. कलंगूट बिचाचेर जे मुंबईच्या डायरेक्ट ट्युरिस्ट आसा तांचेर जो काल फातोडे असॉल्ट जाल्लो आसा ह्या संदर्भात कलंगूट पुलिसांनी सध्या मेरेन 6 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा आनी हे जे अक्यूज आसा तर काही बिचाचेर वेटर म्हणून तर सेक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करताले. ह्या सगळ्या 6 जाणांक आयज म्हापसा JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आनी तांकां 5 दिसांची कलंगूट पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. सध्या मेरेन ह्या 6 जाणांक आपल्या ताब्यात घेवन सध्या हेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन कलंगूट पुलीस करीत आसात. ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान काही आनी जर आरोपी आसात तेंची सध्या सोदाशोध चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. रेवड्या बार्देश पंचायतीच्या MRF शेडीक अचानक उजो लागपाची घडणूक घडली. हातून वाचनालयाक लेगीत उजो लागून सामानांचे बरेच लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा. ह्या घडणुकांची म्हायती मेळटाच उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न करीत उजो नियंत्रणात हाडलो. मात नेमको उजो कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावना. आम्ही उजो पेटलेलो पळयता रेवाड्या पंचायतीकडे सारकें जितकें आमी आतां सगळें पालयल्लो आसा आनी शेवाळ्यान आमी पोनाक पेट्टा आमी शेवाळ्या आपूण आमी पोनाक काडून आतां परत सगळें पालयल्लो 100%. आतां शेवाळ्यान आमी परत चालले तशें सगळें गार्बेज हे करून ह्या विका भितर आमी क्लियर जालो. उजो सगळो क्लियर जाल्लो. नाणूस वाठारांत फाशान धडकून बिबटो मरपाची घडणूक ताजी आसतनाच दिवचले शारांत कारी कापटल्यान एक बिबटो जखमी जाला अशी माहिती मेळ्ळ्या. साश्टीवाडो बोड्ड्या वाठारांत मुख्य रस्त्याचेर शुक्रारा राती हो अपघात घडिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. मजगतीं बिबटो जखमी जाल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. शुक्रारा राती एक फॅमिली कारींतल्यान मुळगांवच्यान दिवचलच्या दिकेन येताली. रातच्या 10 वरांचेर साश्टीवाडो वाठारांत पावतकीच अचकीत रस्त्याचेर एक बिबटो धांवत आयलो आनी सरळ कारी कापटलो. ह्या धपक्या बरोबर कारीची मोडतोड जाली. ह्या अपघाता वेळावयले दृश्य CCTV कॅमेरात चित्रीत जाला. ह्या अपघाता उपरांत कार चालक आनी ताची घरकान्न भयभीत जाली. मजगती शेनवारा दनपारा रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अपघात घडिल्ल्या त्या सुवातेची पळोवणी केली. रान खात्याकडल्यान बोड्ड्या वाठारांत पांजरो लायतले अशी माहिती मेळ्ळ्या. राती हांगा 9:30 सुमार बिबटो वाघ ह्या हांगाच्या सकयल्यान शेतांच्यान क्रॉस जालो आनी एक MS गाडी येय त्या गाडयेचेर तेणी धक्को मारलो 9:30 सुमार आनी तेजो रेडिएटर बी गाडीचो फुटलेलो आनी तो कोण तो गाडीवालो आसा तो डिलील्यान खंय तरी प्रोग्रामाक गेल्लो आनी मागीर हांगा येता आसतना हांगाच सामको हें जाला वाघ क्रॉस जाला. वाघ म्हणजे बिबटो. आनी आमी मागीर हें केलो तेणी पुलिसीन कंप्लेन केल्या काय म्हणून फोन केलो पूण पुलिसीन कांय कंप्लेन करूंक नासली आनी मागीर हांवें फॉरेस्टाक फोन केलो. फॉरेस्टाची मनीस बी आतां सकाळीं पळय येयल्या आनी साहेबानूय सांगलां की जर तुमकां हें आसा डेंजर दिसता जाल्यार हांगा सोमतो किल्लो लावया अशें म्हणून सांगलां. गाडयेक कितें डॅमेज जाला? गाडयेचो रेडिएटर बी फुटलेलो म्हणून तेजी उदीक तेजे बरो प्रेस जाला. राती हो इन्सिडंट जालो पण हांगा खंय कुत्रे भरपूर भोगताले. हांगा मागीर कितें केलें राती कुत्रे भोकीत जावले सगळे आनी 3 पर्यंत तेंचो आवाज चालू आसलो सामको कुत्र्यांचो. म्हणजे लोक भयभीत जाल्या. हय म्हणून लोक मातशे भयभीत जाल्ले. आणि असो वावर आसा हांगा बिबटो? आसा त्या दिसा 15 दिसा पयलीं व्हायसून आमकां एक बिबटो क्रॉस जाल्लो अशें म्हणून वावर आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 16व्या वित्त आयोगाकडेन सरकार 28,000 कोटींची मागणी करतलो. गोंयची लोकसंख्या जरी उणी आसली तरी पर्यटक परप्रांतीय मेळून 1 कोटी लोक यो वच करतात. ताका लागून चड निधीची मागणी करतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. फायनल प्रेझेंटेशन फॉर्मातीच पर्यंत जातलें
आज सगळ्या जाणां दिल्या उपरांत तांच्या डिपार्टमेंटाचे जे प्रोजेक्ट पावल्या ते प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आमी सगळ्या जाणांक दिल्या. ऑलमोस्ट तशें जर पळयत जाल्यार आमकां मित्रांनी प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट वायज tourism department, it is approximately 1,693 crores. Education department, approximately 1,536 crores. Health department, 631 crores. Power department, 4,160 crores. Green energy, 7,350 crores. Public work, 5,460 crores. Water resource department, 3,401 crores. Disaster management, 1,982. Waste management, 733. Climate change 379. Approximately 28,000 crores of rupees ही डिमांड आमी 16 फायनान्स कमिशनच्या फुडल्यान दवरतले. ओके, हातूंत वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटानूच एग्रीकल्चरूय आयलो. सो वेगवेगळे बंद बांदपाक आनी हे जे आहा पळय ते तातूंतल्यानूच पयशे आमी दुसरे डिमांड केला. हे फावटी एक वेवस्थीत प्रेजेंटेशन करून फायनान्स कमिशनाक आमची गरज म्हणजे गोंय हे बारीक राज्य असलें, गोंयाचें पॉप्युलेशन कमी असलें आणि हे सगळे पॅरामिटर सुद्धा जरी कन्सिडर केले आसत जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली आमचें फ्लोटींग पॉप्युलेशन हे आमकां अप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी सुमार फ्लोटींग ट्युरिस्ट मायग्रंट लेबर हे सगळे आसता. हे सगळे कन्सिडर करता आसतना SDGच्या बाबतीत आमी 4 नंबराचेर आसा. स्कोराच्या बाबतीत पळयलें जाल्यार आमी 2 नंबराचेर आसा. SDG हे कंपॅरिजन करचें आनी आमकां ओवरऑल हातूंतल्यान हो आमकां दिव, कारण आमकां एरिया लेस आनी पॉप्युलेशन कमी असल्या कारण त्या पॅरामिटरान आमी वचनाशिल्ले. पण सगळे ओवरऑल आमी एक बरें प्रेजेंटेशन तयार केलां. 9 तारखेची हे प्रेजेंटेशन आमी तांच्या मुखार दवरतले. ताज्या भायर लोकल बॉडी पंचायत आसतले किंवा म्युनिसिपालिटीज आसतल्यो हांच्या कडेन इवन जो पॉलिटिकल पार्टी कडेन कन्सल्टेशन जे आसा पयलीं ते 16 फायनान्स कमिशनचे जातले. प्रिपेरेशन्स एकदम खूब बऱ्या पद्दतीचे केला. आमी आमचो स्ट्रेस आसा की आमी जितके मागता तितके फंड्स जे आसा पयलीं हे 16 फायनान्स कमिशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक आमकां रिकमेंड करता. 16व्या शेंकड्यांतले डॉक्युमेंट, मॅगझिन्स तशेंच पुस्तकांचें आतां डिजिटायझेशन करपाचें काम सेंट्रल लायब्ररीन हातांत घेतलां. आतां मेरेन 16 लाख पानांचें डिजिटायझेशन जालां अशी माहिती सेंट्रल लायब्ररीची सहाय्यक ग्रंथपाल सुलक्षा कोळमुळे हांणी दिली. फुडल्या पिळगेक वापरपा खातीर ही 16व्या शेंकड्यांतली पुस्तकां, डॉक्युमेंट तशेंच मॅगझिन्साचें डिजिटायझेशन करतात अशें तांणी सांगलें. कृष्णदास श्यामा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीच्या 4th फ्लोर गोवा आणि रेअर बुक सेक्शन हातून आमचे कडेन खूब दुर्मिळ पुस्तकां, पेपर जे 16व्या शतकांतल्यान धरून आसात आनीक तातूंत भितर न्यूजपेपर आसात, मॅगझिन्स आसात जी आमी जतन करून दवरल्यात आनी ती फुडल्या पिळये पर्यंत पावपा खातीर आतां ताजें डिजिटायझेशन सुरू आसा. सो ह्या डिजिटायझेशन 28 मार्च 2024 सुरू केल्लें आनी तें DOITच्या थ्रू ITGन तें काम आमकां ते करून दितात. तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड आयिल्लो आसा ताजे थ्रू ते आमकां करून दितात आनी हें काम जी इन्फॉर्मेटिक्स ही न्यू दिल्लीची एक कंपनी एजन्सी तें काम करता आनी तांचे मनीस हांगा आसात, तांचे बुक स्कॅनर बी सगळे घेवन आनीक ते फाटले म्हयने कितलेशे जाले ते काम सुरू आसा आनी आज पर्यंत 16 लाख 79 पेजीस स्कॅन जाल्ले आसात. आनी हातून भितर पोर्तुगीज बुक्स, ओल्ड न्यूजपेपर्स, जर्नल्स आनीक थोडे मायक्रोफिल्म आसा जे डिजिटायज जातलें. ही फर्स्ट फेज आसा आनी हें जें डिजिटायझेशनाचें काम आसा तें फेजींनी आमी कंप्लीट करतलीं. तातूंत ही फर्स्ट फेज जी आमकां ITGन आपल्या हातून करून दिल्ली आसा आनी हाजे फुडली ज्यो 3-4 फेजी आसतल्यो त्यो आमी स्टेट गव्हर्मेंट फंडांतल्यान करतलीं. तशें आमचें प्रपोजल आसा आनी गव्हर्मेंटाचें ताका अप्रुवलूय आसा. सो सेकेंड फेजीन मागीर आमी आतां आमचें हें जितलें जालें तशेंच परत आनीक पोर्तुगीज आमचे बुक्स आसा आनी परत जें दुर्मीळ जें साहित्य आसा जाका
गरज आसा जें जतन करपाची तें आमी सगळें आमचे कडेन आसा तें आमी सगळें करून त्या लोकां पर्यंत पावयतलीं. मागीर तो डेटा सगळो कलेक्ट जावन मेटा डेटा जावन ताजी डेटा एंट्री जावन लोकां पर्यंत पावपाक आमी तशी ताका एक सॉफ्टवेअर आसतली आनीक तो एक सर्वर आसतलो इन हावस ताजेर तें सगळें डेटा तो आसतलो आनी तो आमी लोकां पर्यंत पावयतले. ही आतां सद्या जें सुरू आसा तें प्रिलिमिनरी स्टेज आसा पूण फर्स्ट फेज आमची आतां कंप्लीट जातली. सेंट्रल लायब्ररीक ओल्ड पोर्तुगीज डॉक्युमेंट्स आसात कितले तेंपाचेच आनी कितलेशे लाखांनी बुक्स आसात कळ्ळें न्हू. हितूक आमी पयली फेजीन रॅर बुक्स आसात पोर्तुगीज कालीन सो ते पयली फेजीन घेवपाचें आसा आनी हे काम आमकां DOITनूय हेल्प केल्लें आसा. सो तेंचे फर्स्ट फेजीन आमी तेंचे थ्रू जो फंड आसा पळय सो तेज्या फंडांतल्यान आमी फर्स्ट फेजीन स्कॅनिंग केल्लें आसा. सो तेंचे जे एजन्सी आसा सो तेंचे एजन्सीन आयज पर्यंत आमकां 16 lakhs सुमार पेजीस स्कॅन केल्ले आसा आनी टोटल 35 lakhs ते फर्स्ट फेजीन आसल्यो. अश्यो 5 फेजी जातल्यो. सो हितूंतल्यान आमी तें काम एक्सपेडायट करतले. आमचे कडेन थोडे आनीकय स्कॅन केल्ले डॉक्युमेंट आसा तेंचे मायक्रो फिल्मींग बीन अशें आहा पळय सो तेय आमी एक्सेस करून एक्सेसिबल आसा काय ना हें चॅक करून आमी तेजो लोकां खातीर ते डॉक्युमेंट रेडी केल्लो आसा आनी करतले. टोटल आमचे जे रॅर डॉक्युमेंट्स आसात ते फर्स्ट फेजीन घेतले. मागीर A2 सायज पेपर्स आसात पोंदे सो ते घेतले आनी अशें करून आमी डिजिटायजेशनाचेर भर दिल्लो आसा. सो हें डिजिटायजेशन आमी कंप्लीट करपाचें आसा फेज्ड मॅनर. कुर्टी हावसिंग बोर्ड कॉलनी वाठारांतल्या रस्त्याची चाळण जाल्ली आसा. फाटल्या 8 वर्सां सावन रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी करतात मात संबंदीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां. दुचाकी चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. ह्या रस्त्याक लागून ज्येश्ठ नागरिकांच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाक लागला. देखून बेगबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो नाजाल्यार रस्ता रोको आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. हांव शैलेश शेट माजी सरपंच कुट्टी खांडेपार पंचायत. आज पळोवंक गेलो जाल्यार आमच्या रस्त्याच्या बाबतीन आमी उलोवपाक उबे रावल्या की कंटिन्युअस टेकअप करीत आसा फॉलोअप करीत आसा. फॉलोअप करता सुद्दां आसतना आमकां फक्त आश्वासनां मेळटा की 2 दिसान करता फुडल्या आठवड्यान करता पूण आजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. परिस्थिती अशी आहा रस्त्याची परिस्थिती बिकट जायत आहा आनी लोक सफर जायत आसा आमचे हांगा. आमकां पंचायतीक सुद्दां फॉलोअप केल्यार आमचो पंच सुद्दां एवढेन जळकना कित्याक म्हाका सुद्दां रस्त्याचो त्रास जाता म्हणटा येना आसतलो पूण परिस्थिती तेणें सुद्दां हेजेर इमिजिएट फॉलोअप करचें आसलें म्हणून आमची हे आसलेली पण अजून पर्यंत काय जाल्लें ना. तेन्ना PWD कडेन आमी रिक्वेस्ट केल्लो. PWDचे अजूनय करता म्हणून सांगलेलें पण अजून काय जाल्लें ना. तेन्ना म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की आमचो मंत्री की आमचो फोंडेचो आमदार श्री रवी नायक आनी आमचे CM कितें श्री प्रमोद सावंत हेंच्यांनी इमिडिएट हेजेर दखल घेवची आनी आमच्या रस्त्याचे 2 दिसां भितर ती सुटावो करचो असो म्हाजी मागणी आसलेली. हांगासर उलोवपाची म्हाका गरज पडल्या म्हटल्यार आमचे सगळ्यांक खबर आसतलें गव्हर्मेंटाक खबर आहा MLA खबर आहा आनी सगळ्यांक खबर आहा टायम टू टायम आमी टेकअप केला मेळटा. आमचो जो ह्यो पासिंग रोड आसा JC नगर टू पणजे वचपाचो आमच्या कॉलनीच्या मदल्यान वयता आनी ह्या कॉलनी रोडाची परिस्थिती कितलीच वर्सां जाली सामकी बाबत आसा. सगळ्याक खड्डे पडलेले आसा आनी आमकां भायर सरून स्कुटरीचेर ट्रॅवल करतना भरपूर त्रास जाता. जाणट्या लोकांकूय त्रास जाता कारण गचके बसता स्कुटरीचेर आनी हेका लागून हेल्थ प्रॉब्लेम फाटीचो कळणो मानेचो त्रास जो जाता. तर आमी सगळ्या ऑथॉरिटीज कडेन मॅटर टेकअप केलो PWD मागीर MLA ऑफीस आनी आमकां आतां हालीं आमकां हे मॅसेज मेळपाक लागला रिप्लाय की हांगासर खंय सिवरेज प्लांटाचे नेटवर्किंग काबार जावना ताका लागून तेंच्यांनी क्लियरन्स दिवना की रोड करपाचें म्हणून. शेनवारा गोमंतकाचो 3रो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक, गोमंतक टीव्हीचे वृत्त निवेदक विश्वनाथ नेने आनी हेर गोमंतक टीव्हीचे कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. सुरू करप हो तशें सोंपन आशिल्लो गोंयांत कारण कितलेशेच टीव्ही जाल्ले कितें की एवरी रिपोर्टर हू नोज टू हँडल नॉट इवन कॅमेरा मोबायल स्टार्टेड इज ओन चॅनल. सो इट वॉज अ चॅलेंज कारण आमकां फक्त टीव्ही सुरू करपाक नाशिल्लो आमकां एक बेंचमार्क
आमकां एक स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन फाटल्यान आसा आनी एक बरो टीव्ही तातूंतल्यान कितें तरी बरें जर्नलिस्टीक मिडिया कितें तरी बरे तरेन करपाक जाय अशें दिसता. त्याच टायमार हांव एग्रेडेशन कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो. थंय पळयल्लें हांवें कशे तरेन टीव्ही रिपोर्टर एग्रेडेशन घेतात आनी भायर टीव्ही चॅनल म्हणटे करप्शन जालें. प्रत्येक जण हातान मोबायल घेतलो, पॉलिटिशना कडेन पयशे घेतलो आनी न्यूज दिता. इतले लेवलाचेर पाविल्ले. अशे वेळार आमकां दिसलें कितें तरी एक स्टँडर्ड मिडिया हाऊस तयार जावपाक जाय कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. तर गोंयांत भितर आमी काय सॅटेलायट वचपाक शकना, पूण आमी स्ट्रगल करतात. फाटल्या 3 वर्सां म्हाका दिसता आमी बरे रिपोर्टर केले. म्हणजे नवे आमचे कडेन जे टीव्ही डेस्कार आयले किंवा न्यूज रिडींग करपाक आयले, रिपोर्टर म्हणून आयले, हे सगळे फ्रेश आशिल्ले. म्हणजे युनिव्हर्सिटींतल्यान तेन्नाच भायर सरून आमचे कडेन तेणें फर्स्ट जॉब केलो आनी तांकां सगळ्यांनी तयार जाले. ते आज म्हाका दिसता आफ्टर 3 years आमी जेन्ना फाटल्यान वळून पळयतात ते सगळे लोक तयार जाले. आमचे कडेन बेस्ट ऑफ म्हाका पयलीं फीडबॅक मेळटा आमचे कडेन बेस्ट न्यूज रिडर. ते म्हणटात तुमचे न्यूज रिडर सामके प्रोफेशनल. आमकां ब्रॉडकास्ट नेटवर्कार जशें दिसता तशें तुमचे उलयतात, तशे तरेन सादरीकरण करतात. आमचे कडेन डेस्क बरो आसा. आमच्या डेस्कार लोक जाय, जर्नलिस्ट बरे तयार जावन ताणें एक बरो मिडिया तयार करप हें फक्त आमचें काम न्ही, हें सगळ्यांचें काम. सगळ्यांनी मिळून, कारण तुमकां स्वताक सांगपाक मेळटलें आफ्टर 10 years की अरे आमी तेन्ना मिडिया एक बरें पावल घालें आनी बरें ताका एक बरो स्टँडर्ड आमी हाडून दिलो. कुडतरीचो आमदार RX रेजिनाल्ड हाणें 2027 वर्साची वेंचणूक अपक्ष म्हणून लढोवपाक जाय. आमी ताका भाजपाच्या तिकेटीचेर कुडतरी मतदारसंघात वेंचणूक लढय अशें केन्नाच सांगचें ना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी 80 कोटी रुपया खर्च करून सुरू केल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाच्या शुभारंभा वेळार सांगलें. काँग्रेस पक्षान आसतना ह्या वाठारांत कसलीच उदरगत जावना, मात अपक्ष वेंचणूक लढोवन लेगीत 10 उदरगतीच्या कामाक सुरवात जाली अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. हांव हेच्या मुखार आनी देखून काम करपाक जाय. म्हाका हेच्या मुखार आनी देखून आनी बरें करपाक जाय. कित्याक बरें केल्यार बरें मेळटा, वायट केल्यार वायट मेळटा. दॅट इज नॉट ट्रू. दॅट इज नॉट तें आमी चिंतून आसता. आतां तस करून आज सेवान उलयता. हांव जायकां म्हणटा जायकां बीजेपी सपोर्ट करता वा आनी कितें सपोर्ट करता. हांव इंडिपेंडंट जिवन दिलो आनी सपोर्ट बीजेपी गव्हर्मेंटाक दिलो. सांगपाक काय ना, सारकें रावन हांव सांगता. बट इम्पॉर्टंट जालें प्रमोद सावंतांनी कोण कितें म्हणो मग 1 फायल क्लियर केल्या आनी हांव सदां सांगता तेका, हांव सदां सांगतालो सीएमाक की आय विल म्हाका काय नाका, म्हाका तुगे काम जाय म्हण, म्हाका तुगे डेव्हलपमेंट जाय, कितें जालें जाय म्हाका दाखोवपाक. कित्याक जरी तरी काम केलें जाल्यार, कित्याक गेल्ले फावटी इलेक्शनाक कितें जालें, म्हाका काम केला म्हणून म्हाका त्रास केलो. एसएमबली काम बॉब करपाक करूं काम करपाक फाटी पडलो. तेन्ना इलेक्शन येयलें तो म्हाका लोकांक विचारलें हें काम जावना तें काम जावना म्हणून म्हाका व्हिडिओ काडपाक लागले. म्हणजे व्हिडिओ करून काडूंक लागले. कितले व्हिडिओ काडलो. आतां हांवें पयले व्हिडिओ काडटले मागीर हांवें रावपाक ना. एका शिकल न्ही, एक पाट शिकल ती घात, एक पाट मार लागला मागीर दूध पाट बी. सो म्हाका जाय त्रास जाले. सो इफाट हांवें लोकांक सांगिल्लें हांव म्हणलें सगळें काम दाखयतलो. तो मागीर चीफ मिनिस्टर मागलें तूं हांव तुका मिनिस्टर करून म्हाका कितें करून येवपाक ना, म्हाका कितें करून येवपाक ना. जाय जाल्यार देवाक जातलें. बट काम करपाक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दी. म्हाका काम करून दाखोवपाक जाय. I want to finish each and every work I have put in the manifesto. मतदारसंघातल्या सगळ्या प्रोजेक्टाक तेंको दिवपा खातीर आमी फर्स्ट टायम हांवें त्याच खातीर म्हटलें खंयच्याच पब्लीक फंक्शनाक इतके मिनिस्टर आनी MLA खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकी कडेन मेळूना ना, पणजेन मेळूना. स्टेटीच्या फंक्शनाक सुद्दां पणजेन एट अ टायम मेळना, पण ताज्या फंक्शना खातीर आयल्या. हांव खरोखरूच ताका एप्रिसिएट करता. काँग्रेसीन आसतना सुद्दां तेणी हे इतकें करूंक ना. म्हणजे तुमी जाणा जावपाक जाय काँग्रेसीचोच आमदार जालो जाल्यार सुद्दां इतके प्रोजेक्ट जावंक शकना. जर तो इंडिपेंडंट MLA आसतना बीजेपीच्या सरकारात इतके प्रोजेक्टाचे फाउंडेशन स्टोन घालपाक शकता हे म्हत्वाचें आसा. 17 ते 22 हेच्या मदीं कन्फ्यूज जाले. तोय कन्फ्यूज जालो. तेणी स्वता सांगलें हांवें न्हू म्हणजे ह्या पक्षान वयता काय त्या पक्षान वयता. बरेच जाण गोवन शेवटी रेजिनाल्डान ठरयलें की इंडिपेंडंट उबो रावपाचो. पण हांव खरोखरूच म्हणजे ओवरऑल कुडतरी मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांनी रायट चॉयस
हांवें रायट चॉयस कित्याक म्हणटा, हांवें खूब कमी MLA पळयल्या की जे फेअर प्रायस शॉपूय चलयता, जे एग्रीकल्चर सगळी मशिनरी आपुणून घालता आणि लोकांक 24/7 ऑल सर्विसीस, सगळे तरेच्यो सर्विसीस, म्हणजे ती लायट गेली जाल्यार ती म्हणजे हे घेवन रिक्षा घेवन वचून कोणाक निसण दिवंक जाय जाल्यार ती व्हरून आपुणूच दिता. विधानसभेचे अधिवेशन 2 दीस दवरपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाचो ताका आपूण कितेंच करपाक शकना अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. अंदू वर्साचें शियाळी अधिवेशन 6 आनी 7 फेब्रुवारी अशे 2 दीस आसतले. हे विशीं शुक्रारा पत्रकारांनी सभापतीक प्रस्न विचारलो, ताचेर जाप दितना सभापती उलयलो. आता मी की असेंब्ली सेशन आसा ती 2 दिसाची आसा म्हणून खुबशे ऑपोजिशन डिमांड करता की ते एक्सटेंड करचे म्हणून. एक गजाल कशें आहा ते कॅबिनेट डिसिजन आसा. कॅबिनेट डिसिजन जातकच म्हजे कडेन येतलें आनी ते 2 दीस आसची काय 3 दीस आसची किंवा बाकी आसा तो ती कंडक्ट करपाची ती जबाबदारी म्हजी. आनी दीस कितले आसचे ते सरकाराचे आनी कॅबिनेटाचे दीस. BSc मिटींग जातली परत ठरोवपाक BSc ठरयताली. BSc ठरयता कशें ते कामकाज कशें चलचें 2 दिसां आसूं दी ते 21 दीस ते कामकाज कशें आसचें त्या संदर्भात ते ठरयता. दीस ठरोवपाचें काम जें आसा ते कॅबिनेट दीस. सो तुमकां दिसता 2 दीस ओके आहा कशें? सगळ्यो गजाली आसा म्हाका दिसता ते अशें आसा की कॅबिनेटान जे ठरयलें आसा ते डिसिजन फुडें व्हरपाचें काम जें आसा न्ही. सर ते म्हणटा लॉंग असेंब्ली जावं शकता न्ही फुडें. लॉंग जातलें न्ही परत बजेट सेशन आसा. सर ते म्हणटा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणून, सो तुमकां एज अ स्पीकर कितें दिसता? म्हाका कितें दिसता ते लागना की म्हाका की कॅबिनेटान जो निर्णय दिल्लो आसा जो जे दीस असेंब्ली चलोवपाचें संदर्भांत ते चलोवपाचें काम म्हजें आसा. गोयची बदनामी करपा खातीर एक एजन्सी इन्फ्लुएन्सरांक पयशे दितात असो आरोप शिवोलेची आमदार डिलायला लोबोन केला. गोयची बदनामी करपी इन्फ्लुएन्सरांचेर सरकारान कारवाय करची अशी मागणी आमदार लोबोन केली. आय एम फ्रॉम कोस्टल बेल्ट. आमच्या ह्या क्रिसमस आणि न्यू इयर सीझन सगल्यो ऑक्युपन्सी फूल आसल्यो. ऑल द ट्युरिस्ट वर हियर. हे कितें नेगेटीव इन्फ्लुएन्सर्स आहा, दे आर आय थिंक पेड बाय सम एजंट्स टू सी दॅट the tourists from Goa goes elsewhere. I think the government of Goa has to take strict action against those influencers, find out who they are. They cannot defame Goa on any of this. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार ऑक्युपन्सी खूब आहले आनी ट्युरिस्ट जशे येताले एवरी टायम थंयच ट्युरिस्ट येयल्ले. यूएसजीची वायस चेअरमॅन आणि तुमच्याकडे एम्पॅनल्ड इन्फ्लुएन्सर्स आसा सो तांकां वापरून तुम्ही हांकां जाप We दिवंक will शकता. do that also. We will tell the influencers to see that give positive image about Goa. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही.